काणी लॉकडाऊन. कथा बरयणार कॅथरीन रॉड्रिगस कडपाडी. हांव आन्सिटा ओशन डिसोजा मुडबेळ्ळे. अम्मू, अमुल्या, खंय गेल्लें? कितें दिवन आयलें? तुज्या हातान कितें? डायनाचो ताळो टॅरेसाक मारन परत परत आयकलो. पयलेंच मायकाची गरज नातलो ताळो. राग आयल्यार बंदुकेच्या गुळ्यां परी फुरतालो. हे चेडवा कान आयकनात गी? कितें सोरयां वेलें? कांय ना मम्मा. फटी मारताय सोट्ट्या. आतां थंय वचून फटी मारूंक शिकोन आयलाय. हातान कितें दाखय. हातान आसलेले पणसाचे गरे पळयतना डायनाचो राग मस्तकाक चडलो. छी, पोटाक नातल्या. तो पणस, ताजे घरे, ते खावची गत आयली गो तुका? त्या भिकाऱ्या गेले घरे खावन घेवन आयलाय? उतरां संगी धुवेच्या हातांतले घरे ओडन पयस उडोवन ताका लोटतना अमुल्या वमटेंच पडलें. बोबाट मारून गेटी थावन भायर आयिल्लें डायना खुशीच्या जाग्याक येताना सिंधी धुवेचे केस उगयताले. कुशीन ल्हान एक प्लास्टिकाचें पोतें आसलें. डायना धांवून येवचो वेग पळोवन सिंधी आनी दिया उबीं जालीं. कितें डायना बाये? सांगूंक कितें आसा? म्हज्या त्या सवाय बुदवन घोवातावन आनी कितें भोगीजेगी. दुसरो जागो घेवया म्हळ्यार ना, म्हजी वार हांगासरच पुरल्या. येना म्हणून ह्यास उज्यांत घालां. छी. मिस्तेर कळनासतना दोगांय पळोवंक पडलीं. हो हांगास आसा गी? आमचेंच हें सोर्न हाडून दिवंक केदाळा शिकयलें? चे, कितें उलयताय? पळय, अमुल्यान दियाक हाडून दिलें. नाका म्हळ्यारय आयकोंक ना. दियाचे केस उगोवन जातस धरता म्हूण आसलीं. हो, तुमच्या जल्मांत असल्यो वस्तू देखल्यात गी? इतल्या मोलाच्यो वस्तू पाडेन दिवंक सुंबे आसत. पळय, आमी तें सोडोवंक ना. छी छी, नेणाऱ्यांचो वेस घाली नाका. सिंधी गत नातल्या तुमकां कसलो हरबस आसा म्हणलें हांव जाणा. हरबस वा आशा बिलकूल ना. पळय, आमी सोडोवंक ना. तर पळय, आमी कितें तरी काडलां गी पळय. पॅक सोडयतना तांतूं 2 पेन्नां, पेन्सील, थोडीं चॉकलेटां, बादाम आनी पिस्ता आसलें. संगी ल्हानशी एक नीलगिरी बोतल. समा आसा मू, ना तर अम्मू कापोवन विचार. त्या गद्द्या लागीं कितें विचारचें? न्हय तुमी कितें म्हूण चिंतलां? आमकां गत ना गे? पणस खावची परिगत आयल्या गे? सिंधी समजालें. अम्मू पणस खावन बापायक दिवंक 2 घरे घेवन गेल्ले. इतले दीस रुखाचे फांटे तांच्या जाग्याक वेताना लढाय करून कातरिल्ले. बरो पणस. माय सांगता ती काजळ जावन येतानाच आसलो खंय. ह्या रुखाचे पणस खेल्लो ती गोडसाण केदींच विसरनातलो. पूण डायनाक आमकां पळयतना येवचो रागस त्या रुखाक पळयतनाय येतालो. ताणें चिंतचें पणस दुबळ्यांचें खाण. वय, पोट भरिल्ल्याक घरे कोडू. डायना बाय, तीं दोगांय नेणटीं. तांचे मदें मोग आनी इश्टागत आसा. खरो संबंद लिपला तरी एकेच प्रायाचीं भोगणां आनी चिंतनांक ताळमेळ आसा. दिवचें आनी घेवचें हे प्रायर सहज. आळे, आमकां कोणायकी दिवन कळीत. घेवची गत ना तसलें भिकारीपण आमकां येवंक ना, येवचेंय ना. हाका सांगचें आनी सुण्या शिमटी नीट करची एकच. चिकलाक फातर मारन आंगभर कित्याक करचो म्हण परत बसून धुवेचे केस उगोवंक लागली. पुता दिया, आनी मुखार कितलीं मोगाचीं जाल्यारय कांय घेनाका. हेरांच्या वस्तूंची आशा करूंक नजो पुता. देवान दिल्ल्यांत संतुश्ट जायचें. आज कित्याक घेतलें? मम्मा, म्हाका कळीत ना. तें साबार दीस जावन सांगतालें. म्हजो डाडा कुवेट थावन आयला, तुका गिफ्ट दिता म्हणटालें. हांवें नाका म्हळें. बरें,
आनी मुखार अशें जावंक नजो. तुज्या पप्पाक कळल्यार ताका बेजार जातलें. डयाना जिकल्ल्या फोर्सार तशें परत गेटी भितर रिगताना अमुल्या ना कुशेन बसल्लें पळयवन रागान ताका थापट दिवंकी भितर तावन डेरीक येवंकी ताळ पडलें. डयाना, कित्याक मारताय? मारचें न्हय पुरचें. डयाना, तूं सारकें आसा मू? भुरग्यांक पूर्ण तूं फेस्त मारताय? असलें आसल्यार कितें ना जाल्यार कितें. मानेगे मारी उरगे उपकारी. येद्या व्हडल्या गाडवाक वस्तूचें मोल कळीत आसा गी. घर वमतें घालची बाळबूद. अम्मू, रडा नाका. कितें केलें पुता? डाडा, तुजे लागीं विसार हें दिलें. पूण मम्मा, हांवें सोरलां म्हणटा. हांव सोर गी डाडा. छी, गालाडो करचे आदीं म्हजे लागीं विसारतें. बेश्टेंच आनिकी चड मना बेद हाडलोय. आमी व्हडांक कशीं दुस्माना. भुरग्यांक तरी सोडया. अम्मू, रडा नाका बाळा. तूं ये, हांव सांगता. नाका डाडा. ताज्या पप्पाक कळल्यार ताका बेजार जाता. थंय आसची माय कितली बरी. तांकां सांगचें नाका. आयक डयाना, हें घराणें सांबाळची रीत. वय, म्हाका कळीत ना. भिकारी पणसा घरे घेवन आयले. वस, तूं विंचून खा. भिकारी संतत. डयाना, डेरीक बोबारतना आपल्या हातान आसचें थंयच उडोवन भितर गेलें. डेरिकाची रजा अखेर जाताना सगळ्या संवसारार काळें मोड धामतना विमानां स्तब्ध जालीं. संवसाराच्या राष्ट्रांमदें एकाचसाणें भोव व्हड खंदक उबें जालें. विमानां उबलीं नात. रैलां धांवलीं नात. वाहनां रस्त्यार चल्लीं नात. गिरेस्तकायेच्या आनी मिजासकेच्या हांकारान घरा भोंवतणी बांदिल्ले पागर उबे रावन हांसताले. एकामेकाक मेळोंक ना. येवंक वचोंक ना. व्हडविकायेचो संकेत जावन आसचो संतोश संभ्रम नामेरलेल्या दिसा जावंक नात. मोहल्लां, बिग बाजार, शॉपां, हॉटेलां, बार, हॉलां विश्रांत घेवंक लागलीं. अंतरळाक उमो करचो मोल मेळनासतना, कामेली येनासतना अर्धीं गुरीं विणगी जावन मान लिपोवंक लज येतालीं. सगळ्यांनीतल्यान बंदड. लोकांक आजकाल रांदूंक नाका. फोन केल्यार जेवण दारार उबें. घरचे येजमानीक व्हडविकायेची आळसाय. सदांय फोन केल्यार ऑनलायनीर नमुनेवार जेवणां येताना घरांतलीं रांदचीं आयदनां मायाक जालीं. गॅस स्टोव दिसाक 1-2 पावटी पेटल्यार पेटलो. सगळ्यांनी धूळ आनी गैराम भरल्लो. डेरिकाच्या घरचें दूद हेरांच्या माडामुळाक पडलें. मानेया गुट्टू उरल्ला राट्टू. वर्साक 2 वर्सांक येवच्या घोवाक मांकड करतालें. ताका तोंड उक्तें करूंक दिनातलें. अण्णाप्पा केल्ले सुखीक गुप्तीं रडटालो. सोबायेक पिसो जावन केल्ल्या कर्माक तोंड धांपून आसलो. दोळ्या मुखार आपलीं आसात पूण तो अनाथ. रांदचें, घरचें काम करचें अनपड आनी गत नातुल्यांचो वावर म्हूण लेखतालें. मिटींग, शॉपिंग, भोंवडी सांगातास सेवा म्हणली पिसाय. भूक लागल्यार एक फोन पुरो म्हणल्याक आतां कळ्ळें भुकेचें मोल. रांदपाची व्हडविकाय समजाली. घरांत नाका जाल्लें खस्ताळ भरलां. भुकेक समाधान करूंक कांयच ना. कोणाकय पिडा लागल्या म्हणून त्या वठाराक सील डावन केला. भायर वचूंक ना. लॉकडावन. दुडू आसल्यार सगळें जाता म्हणल्या हांकाराच्या पोसकाट्याक धाकटुली सुवी तोपतां तो फट्टकन फुटोन चुरान चूर जालो. कुडके जाल्लीं रब्बरां पळोवन हांसलीं. अप्रूप येतानाच डेरिकाक घरची करांदाय धणसितली. धुवे खातीर सोंसतालो. आतां सगळो दीस घरा भितर रावतना घरच्यो वणटी आपणाक तमाशे करूंक हांसतात तशें भोगलें.
रगत शेजारा आसा, बांद सरशीन आसा, तरी मैला मैल पयस जाला. आमचो जागोय तसोच आसलो, तसलेच रूख, माड, माडयो, फुलां फळां. पूण दुडवाच्या हरबसान सगळे मोलादीक रूख कातरून कॉन्क्रीट रान करून दुडू जमयलो. आतां दुडू आसा, तो खावंक जाता? सगळें बंद. उर्वी खंय तावन हाडची? हाडल्यार कशें रांदचें? वाऱ्याक रूख पडोवन 4 खांबे पडल्यात, देखून वीज सकत नासतना कॉन्क्रिटाचें पाकें कायलीन घालून बासता. रावोंक जायना. पूण कुशीन आसचें पाचवें आनी वारें थोडें येताना थंडाय जाता. पूण कितें करूं? काळ रातीन थावन कांय ना. पोटांत भुकेच्यो ओडी येतात. आम्मू दारार पोटाक हात धरून बसला. निमाण्या शुक्रारा लेगून पोटभर केल्ल्यांक हे पावटींचो शुक्रार अर्थाभरीत जाल्लो. धुवे लागीं बसून पाट पोशेतना, डाडा, म्हाका भूक लागना, पूण पोटांत कितेंगी जाता. धुवेचें समजणेचें उलोवणें आयकतना डेरिकाक जिव्या घायाक सुवी तोपल्ले बरी जालें. डाडा, कितें पुता? दिया येवन गेलें. कित्याक? तूं राग करिना जाल्यार सांगता. दोगांय उलोवन आसतना दियाचो पाप्पा गेटी मुखार उबो जालो. ताज्या खांद्यार व्हडी एक पणस, दियाचे हातीं एक बॅग. डेरीक एकसाने उठलो. दोगांय गेटी सरशीं उबीं आसलीं. डेरीक धांवलो. पणस सकलो दवरून ताका वेंग मारतना धाकटुलीं दोगांय पळेते रावलीं. डेरीक, हो आमच्याच रुखाचो पणस, तुज्या मोगा आसो. आंबे आमी ल्हान आसतना सांगाता लायिल्ले, आनी हें दुर्बळें जेवण. आतां जेवण घरा येना न्हय. ह्या पास्कां फेस्ताक तुमी उपाशी आसूंक नजो म्हूण मायन धाडलां. डेरीक, रागार जायनाका. तुमकां ना म्हणून हाडूंक ना. पूण धाट्टू, आनीकी म्हजी परिक्षा करिनाका. तें मायन सांगलें, आज तुमी उपाशी रावचें. धाट्टू, धाट्टू, ना. हांवें 11 वर्सां थावन केल्ली सूख पुरो. ग्रेस्तां गेलें आनी सोबायेचे चलयेक भुलोवन तुमी म्हजे खातीर केल्लो साक्रिफीस आनी त्याग विसरून तुमकां जिव्या उज्याक लोटलें. लाखांनी जोडटालो, तरी बायलेच्या उतरांक गुलाम जावन पूत म्हणल्या हंकारान वांट्याक रावलो. अधिकार आपणायलो, पूण कर्तव्य विसरालो. म्हजी माय म्हज्या घरा कुशीन आशेच्या दोळ्यांनी पळयतना हांव लिपलो. बाब मरतना ताच्या मळणाक येवंक साध्य आसलें तरी डायनान फोन केलें, तूं येवन त्या म्हाताऱ्याक जीव करताय? हांव स्वार्थी धाट्टू. म्हाका तुज्याकी चड मोग दिल्ल्या बापायचेर एक निमाणी दिश्ट घालूंक येनातलो निर्भागी. डेरीक रडतना धुवेन वेंगून, डाडा, तूं फटकीरो? विचारतना डेरीक दिंबेर पडलो. वय पुता, तुजो डाडा नेणत्या तुका फटयल्लो फटकीरो, बायलेचो गुलाम. डेरीक, आतां कित्याक पयल्यांचें उस्तुंचें? हें जेवण आमीच घरा येता. मायेचें बेसांव जाय. आम्मू, दियाची बरी माय, तुजी माय. डाडा, हांवें चिंतिल्लें मम्मा मात्र पाड. तूं, छी डाडा. अमुल्याच्या तोंडार दिसचो तिरस्कार पळोवन डेरीक पुर्तो गळ्ळो. सगळ्या संवसारार पडिल्लें लॉकडावन करोडांनी लोकांक मारेकार जालें तरी 11 वर्सां उपरांत एका आवयच्या जल्म दिल्ल्या कुसव्याक समाधान दितना लॉकडावन जाल्ल्या पुताक दार उक्तें जालें. देव बरें करूं.